फोंड्या म्हालांतल्या केरये खांडेपार वाठारांत 1.5 टन कोयर प्रकल्पांचें उक्तावण फोंड्याचो आमदार आनी कृषी मंत्री रवी नायकाच्या हस्ते जालें। ह्या उक्तावणाक फोंड्या नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष रितेश नायक आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। फोंड्याचो वाठार नितळ दवरपा खातीर ह्या प्रकल्पाचो उपेग जातलो अशें नगराध्यक्ष रितेश नायकान सांगलें। कि आज 1.5 TPD प्लांट जो वेट वेस्ट आमचे जनरेट जाता ह्याचं हांगा आज उद्घाटन जालां आनी जे आमचे वेस्ट जी 9.5 टन ऑलमोस्ट 9.5 टन आमी जनरेट करता वेट वेस्ट हेची विल्हेवाट लावपा खातीर हो खूब अत्यंत गरजेचो आशिल्लो। आनी आज सद्या आमी तो विंडो कंपोस्टिंग करताले आनी थोडे वेस्ट आमी हांगा धाडटाले सालिगांव। सो हेच्या खातीर हो आमकां खूब म्हत्वाचो आशिल्लो आनी हेच्या खातीर हो आज जो आमी उद्घाटन केला आनी हेजो खूब यूज आमी हेजो वेट वेस्ट करून हेजे मॅन्युअर गॅस हेजे जनरेशन जातलें। तशेंच आमी 1.5 TPD आमकां पावचो ना, आमी आनी 5 TPDची मागणी केला आनी सुडा आमी दिसांनी चालू आसा आनी सुडार आमकां 5 TPD तोय आमी अंडर प्रोसेस जातलो आनी सुडा अंडर आमकां तो घेवपाक मेळटलो। आनी हेज्या आमी आमचें ध्येय आसा की हे फोंड्या शहर नितळ रावचें, क्लीन आसचें फोंड्या शहर, हेच्या खातीर हो आमी पयलें पावल घेतला। आनी दुसरो आमचो आसा 5 TPD हेजे आमचे ऑलरेडी प्रोसेस चालू आसा, तोय आमचो 1-2-3 म्हयन्या भितर तें जातलें।